आषाढ एकादशी धावन आयली पुरा जन गजबज तयारी आलोचन करता आसतना पण आमी कशी गजबज करची म्हूण दाखयता आमी स्पेशालिटी कसं म्हळ्यार हाका आमी चण घालताची चणो सुरणो जीव कडगी भाज्जे तेंटो आंबाडो कीर्लू आनी मग्गे इतलें बग घालू आसा फस्ट हांव गजबजाक भाजून घेता एक 2-3 चमचे उडदा दाळी आनी एक 10-12 कोथंबरी ताचे पयस चड घालचे न्हय लायक करून तांबडे करून भाजून घेवचे आतां मसाला तयार केला हांगा एक नारळ हांव कांतून दवरला ताका बॅडगी मिरसांग जाय जाल्यार रामनाड मिरसांग घालची हांव शिजयतना कशें म्हळ्यार चणो सुरणो बिक्कंड आनी कीर्लू आनी गांठी हे इतलें बग एक कपांत कुकरान सीटी काणू ते विंगड सेपरेट शिजयला तशी मग्गेनी जीव कडगी विंगड शिजयला दोन पुरा ಒಟ್ಟು घालवे म्हण जाल्यार पुरा विर्न वता आतां शिजयलेलें पुरा एक व्हड आयदनां भितर घालून हाका जावका जाल्यार तितलें मीठ घालता अशें हांव मसालो करून दवरला हांवें मसालो रेडी जाला हाका मीठ लागला आतां हे मसालो हांव गजबजा घालता आमगेले एक चिके स्पेशल टायप गजबजे एक चण घालचे आसा का आनी फण्णाय पळयाची चिके डिफरंट टायप आतां हे मसालो घालून लायक करून खतखत हाडयता खतखत हाडयले कुडले हाका एक फण्ण घाल्यार आमगेले सुपर टेस्टी स्पेशल गजबजांक रेडी जाल्ले आतां हांगा नारळाल तेल ऊन करता हांव गजबजा खतखत आयलो ऊन केलेले नारळ तेला भितर एक चमचे ससम आनी 2 मेथी हेच हाजी एक स्पेशालिटी घालून फण्ण घाल्यार हुना हुना गजबजे रेडी।